सावियो फर्नांडीस, सेक्रेटरी काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस एंड पीस. आणि आज आम्ही हांगा खर्गे साहेबा लागीं आमचो अपॉइंटमेंट आसलो आणि ह्या मिटिंगान आमी ताजे लागीं एक जॉयंट मेमोरेंडम दिला. काउंसिल फॉर सोशल जस्टिस एंड पीस आणि कॅथलिक असोसिएशन ऑफ गोवा दोगांय मेळून एक जॉयंट मेमोरेंडम दिला विथ रिगार्ड्स टू FCRA जे नवे अमेंडमेंट्स आसात आणि जाचे खातीर आमच्या हिंगा FCRAच्या अकाउंटाक जायते प्रॉब्लम जाल्ले आसा आणि जो बरो वावर सोशल वर्क जे ह्या फंडान जाता तो ताचेर थोडो प्रभाव जाल्लो आसा. सो तांकां एप्रिशिएट करून की पार्लमेंटान तांणी हो अमेंडमेंट ओपोज केल्लो आसा आणि तांचे लागीं मागून की फुडेंय अमेंडमेंट्स येना जावपाक तांचो वावर तांचो आदार दिवचो म्हणून मेमोरेंडम दिल्लो आसा. इफेक्ट कितें जातलो समज एसोसिएशन ऑफ गोवा म्हजी रायट सायडीक मेल्विन फर्नांडीस आहा, आमचो जनरल सेक्रेटरी जस्टिन गोम्स आनी विजिले एडिस आहा. आमी डिसायड दीस जॉयंट मेमोरेंडम जो दिला FCRAचेर. इन एडिशन कॅथलिक असोसिएशन ऑफ गोवानूय एक सेपरेट मेमोरेंडम दिला, अपील दिले एक्चुअली टू मिस्टर खारगे एज प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया काँग्रेस अँड टू मिस्टर गिरीश चोडणकर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी. आणि ही एक अपील आमी तांकां केल्या की आतां पळय जेन्ना इलेक्शन येतलें आनी ते पळय आतां एक्सरसायजीन मिसळ आहा नवी कॅन्डिडेट सिलेक्ट करपाक, जाल्यार आमी तांचे कडेन मागलां की गोंयकारांचो डिमांड आहा की आमकां न्यू फेसीस जाय, क्लीन फेसीस जाय आनी हे जम्पिंग जॅक्स आमकां नाका. आमकां यंग फेसीस जाय, एड्युकेटेड अँड इन्क्लुडींग इवन जेन्झीचे एक दोन कॅन्डिडेट तेणी पुटअप करचे अशी आमची मागणी आहा. आतां ही मागणी कित्याक केल्या कित्याक आमी ऑब्जर्व केला की गोंयचे पासत वावुरपाचे आनी मुद्दे आयज एसेंब्लीन सारके येना आनीक न्यू विचार तरणाट्यांचे तेय बी आयज पासून डिस्कस जाल ना. आयज अनएम्प्लॉयमेंट इतले वाडलेले आहा आनी तो एड्रेस करपाक फकत युथा कडेन तेजें सोल्युशन आसूंक शकता अशें आमकां दिसता. देखून आमकां जाय की तांणी हें कन्सिडर करचें आनीक विनेबिलिटीच इश्यू जावपाक जायना जिखपाक. यंग फेसीस जाय, नवे विचार आमकां जाय, न्यू क्लीन फेसीस जाय. नाजाल्यार कितें जाता हे पळय जे खंय भानगडेन इनवॉल्व आसले कॅन्डिडेटांक घेता विनेबिलिटीचेर म्हूण तेंचेर मागीर ईडी रेड मारता आनी ते मागीर एक पार्टी तो दुसरी पार्टी जाम करता. म्हणजे आमची वोटाक हो विश्वासघात जाता. तो विश्वासघात हे पार्टीन काँग्रेस पार्टीन करचे न्हू आमकां आनी बरे कॅन्डिडेट दिवचे हे आमी आमची मागणी तांचे मुखार दवरल्या. दितले जाल्यार आमी रुलींग MLAकूय दितले आनी ऑपोजिशन MLAकूय दितले. आतां नेक्स्ट असेंब्ली येवपा न्हू पळोवया कितले जाण उलयताय पळय ते तेंका उलोवनी आतां फकत वोट मागपाक ते लोकांच्या दारान येताय आतां उलोय न्ही तेंकां ऑन FCRA इश्यू.